35% शेक ओनर 35% शेक ओनर हे नॉन गोवन आहात. अंडर सेक्शन 20 टुरिझमाच्या हेच्याबरोबर पॉलिसी जी फ्रेम केला तातूंत म्हटलेलें आहा जाका शेक अलॉट जाता ते सबलेट करप ना, दुसऱ्याक दिवप ना. तरी आज वाचून आश्चर्य दिसता 35% शेक हे परप्रांतीयांच्या कशाला आसा. दाखवून दिता की आमच्या सरकाराचे हेचे लक्ष ना आणि सरकाराचे लक्ष ना म्हणून अशा प्रकारचे भुरग्यांचो जीव येता, मर्डरी जातात, मार घालतात. म्हणून याच्या फुडें तरी ह्यो गोष्टी घडच्यो न्हू. आणि त्याच्या खातीर टुरिझम डिपार्टमेंटान आयडेंटिफाय असे जे शेक जे आसा जे सबलेट केल्ले आसा जे 35% आज बातमी आसा तांकां आयडेंटिफाय करचे आणि ज्या पद्धतीन हरमल ह्या शेकाचेर कारवाई जाल्या त्याच पद्धतीन अशीच सिरियस एक्शन तांचेर जावची जेणे करून खंय तरी ह्यो मारामारी, गुंडागिरी आणि मर्डरी ह्यो आमी बंद करू शकतात.